नमस्कार. लेखक विचारवंत दत्ता दामोदर नायक जेन्ना बरयता जेन्ना उलयता तेन्ना वाद निर्माण जाता. दत्ता हो सतत सडेतोड दत्ता म्हणून ताका वळखतात आनी तो वेगवेगळ्या विशयाचेर सामाजीक राजकारण धर्म देवळां हाचेर सतत बरयता सतत उलयता आनी प्रत्येक वेळा वाद निर्माण जाल्लो आसा. आनी आतां एक वाद निर्माण दत्तान केला आनी दिसता ताज्या 70व्या वाडदिवसा त्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळींत दोन मान्य आमचे मदें आसात. आमचे मदीं आसात सतीश बाब भट जे पर्तगाळे रावतात आनी जाणी दत्ताचेर तक्रार दाखल केल्या ताका लागून FIR निर्माण जाल्लो आसा. आमचे मदीं मोहनदास लोलयेकार सामाजीक राजकीय कार्यकर्ते जे ह्या विशयाचेर हांव दत्ताली बाजू मांडटा म्हणना पण तूं एक बाजू मांडटा आनी दोगूय जाण वेगवेगळे बाजू घेवन हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्यान पयलीं हांव सतीश बाब तुजे कडेन येता. तुवें दत्ता नायकाचेर तक्रार दाखल केली काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर. अशें कितें घडलें की ताका लागून तुका दिसली ही तक्रार दाखल करची दत्ताचेर? हांवें तुमची जी हेडलायन पळयली हांवें हय की FIR अगेन्स्ट फ्री स्पीच. हय एक्चुअली ही FIR अगेन्स्ट फ्री स्पीच न्ही. ओके. मुळात जेन्ना मदल्या 1-2 दिसां मध्ये म्हजी कोणी तरी बायट घेतली तेन्ना हांवें हेच म्हळें की समादर ही आमची संस्कृती आनी ह्या संस्कृतीचो हांवूय एक प्रतिनिधी आसा. सामकें. ताका लागून हांवें अशें म्हळें की जी भाशा दत्ता बाबान वापरली ताका लागून हांव दुखलो. हय अदरवायज दत्ता नायक हाका एक साहित्यीक खंयची भाशा ताणें वापरली? ताणें जें म्हळें की हांवें 2-3 वेळा ती बायक आयकली म्हणजे म्हाका जी हांवें आयकली हांव केवळ रिलेट ताका करता पूर्ण इंटरव्यू हांवें केन्ना आयकूना. हय तर तातूंत मध्ये एक 15 सेकंदांची ती बायट तातूंत मध्ये अशें की पर्तगाळ मठ वगैरे हे सगळे हे लुटारू पळय देवळां मठ लुटतात. हय आनी ताणें स्टेटमेंट असो केल्लो आहा हांव देवळांक केन्ना पयसो दिना देवळां भरपूर पयशे लुटतात आनीक आपणें जर पयशे दिता म्हूण कळयलें जाल्यार भट पर्तगाळ मठ देवळां म्हाका लुटतलीं आशिल्लीं. ही पार्ट पूण तातूंत मध्ये स्पेसिफिकली ताणें तातूंत मध्ये म्हळां म्हणजे कडेन जाल्यार ती आसा हांव ती तातूंत मध्ये ताणें म्हळें की भट पुजारी हे जे आसा हे लुटतात लोकांक लुटतात लुटतले आसले ही जी आसा न्ही म्हणजे कितें ताणें तें एक जें घेतलां आपलें प्रेडिक्शन जर आपूण जर देव जर मानतालो जाल्यार कंडिशनल जाल्यार हे आपल्याक लुट्टा आशिल्लें ना. पूण एक सांगा म्हाका हातूंत तक्रार करपा सारकी कितें आसा? कारण पळय आतां दोन तरेची गजाली आसतात. खंयच्याय गजालीक लागून प्रक्षोभ निर्माण जावप खंयच्याय गजालीक लागून समाजान अशांतता निर्माण जावप आनी खंयच्याय गजालीक लागून समाजान भितर फूट पडपा सारकी किंवा हिंसा जावपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाता तेन्नाच अशे तरेची दखल पोलीस घेतात न्ही अशें तुमकां दिसना? ताणें म्हणलें न्ही आपूण जर धर्म मानतालो जाल्यार अशें घडपाचें अशें एक ताणें एक प्रोबेबिलिटी तातूंत भितर अशें वायट दिसपाचें कितें कारण? ताणें तो लुटारू जो शब्द वापरला न्ही ताका म्हजो आक्षेप आसा. बाकी दत्ता नायकान देवळां भरपूर पयशे लुटतात अशें म्हणलांच आनी ताणें काय तें अनावधानान म्हणूं ना. ताणें एखादी म्हणलां आसतलें की पर्तगाळ मठाचें नांव आयलें काय ना हाजेर स्वता दत्ता नायकान म्हणलां आपण तें घेवपा नाका आशिल्लें. पूण देवळां पुजारी पयशे लुटतात असो स्टेटमेंट ताणें केलो. आतां ह्या लुटतात म्हणपाक हांव दत्ताची बाजू घेवपा आयलो ना. हांव एक सामाजीक हातूंतल्यान आयलां की ज्या तरेन आतां असामाजीक तत्वां वयर सरतात अशी केसी घालप लोकांक त्रास करप आनी जांकां पळय ही परंपरा पयलींच्यान संत ज्ञानेश्वरान भोगलें संत तुकारामान भोगलें कितें जालें अशें म्हणटात की संत तुकारामान भोगलें आनी लास्टाक ताका विमानान वयर व्हेल म्हूण लोकांक कानां घातलें ताका मारलो बिल्लो न्ही. सो ही परंपरा ह्या कांय सनातनी लोक ही परंपरा पयलींच्यान चलयतात आनी ताजोच हो म्हाका दिसता हो भाग. आतां प्रश्न असो आसा की कोणाकय दिसता की आपल्याली भावना दुखता किंवा ताणें तें रॉंग म्हणलां तर वादविवाद पयलींच्यान वादविवाद भारतीय परंपरेक वादविवाद आहा. सगळे चारवाकान वाद केला शंकराचार्यान वादविवाद केला आनी वादविवाद करून तूं आपल्यालें म्हणणें लोकां मुखार मांडूंक शकता न्ही. पळय हाजो फायदो घेवन वेगवेगळी पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन घालून फक्त जेरी हाडूप आतां हातूंतल्यान आसलें की मुद्द्या वयल्यान गुद्द्यार येवप म्हणटा हाका की तुका मुद्द्याचेर तुका उलोवपाक कळना. आतां लुटारूच्या बाबतींत हांव 2 गजाल सांगता. हांव तुजे कडेन येता. सतीश बाब
ताणें जें पळय कितें सांगलां ताचो मतितार्थ असो की हातूंत आयलें राजकारण. जेन्ना एकलो कोण तरी दुखावता आनी तो उलयता, एक तक्रार करता समजूं येतालें. पूण वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वेगवेगळे घटक वचून तक्रार करतात. हाजो अर्थ एक सूत्रबद्ध कॅम्पेन, एक राजकीय कॅम्पेन अशे तरेची सुरवात जाली काय कितें. आनीक ताणें म्हणटा दुसरो प्रश्न की भारतीय परंपरा अशें म्हणटा की वादविवादान सुसंवादान चर्चा करून हो प्रश्न सोडूं येता. कारण निमाणें ताणें जे पळय फक्त एक वाक्य न्ही, ताणें आनीकय गजाली म्हणल्या. ताणें म्हणलां की धर्म सुदारपाक जाय, जाती वेवस्था ज्यो आहा त्यो ना जावपाक जाय, देवळांनी भितर एक सुदारणेचो एक नवो अध्याय सुरू जावपाक जाय. सो फक्त एक सेंटेन्साक लागून तुमकां दुखपा सारकें अशें कितें, वाय नॉट दत्ता कडेन येवन चर्चा. ही चर्चा जी आसा न्ही ती करपाचो प्लॅटफॉर्म हो तसो आज अवेलेबल ना. आनी दुसरें कितें जालें की तुमी म्हणटा ह्या मुद्द्याक म्हाका एमेझींग की हाजो राजकीय हाजो एंगल घेवन ताजो उपयोग जावंक शकता. हाजें व्यवधान जें आसा न्ही तें कदाचित म्हाका दिसता की दत्त बाबाच्या लक्षांत येवना हें करतना, म्हणजे स्लीप ऑफ टंग किंवा कितेंय म्हणा तुमी ताका. पूण हें जालें हें जर मान्य जर केलें म्हणजे हातूंतलो इतलोच हें की ताणें तितलें हाजे फुडें तें जर वेवस्थीत जालें की प्रश्न मोकळो. हाजे शिवाय मेजॉरिटी ताजे कडच्यान दुसरे ताजे कडच्यान एक बाबा ताणें कितें तरी माफी मागपाक अशा प्रकारचो गळ्याक धरपाची तशी म्हजी इच्छाय ना. आनी बाकीच्यांनी तें कोणें करचें अशें म्हाका दिसता. एक मिनीट ताजेर हांव मातसो एकूच खुलास करता की दत्तान इमिजिएट मागीर म्हणलां, तुमी आयकलां काय खबर ना की मुलाखत, कोणाली जर भावना दुखावल्या आसात तर आपण माफी मागपा तयार आहा. कोणाली भावना दुखत ताका भावनेचो प्रश्न, हांगा प्रश्न तत्वाचो हा. जशें तुमी म्हणले पळय आतां की दत्तान बाकीच्या हातूंक म्हणलें. आतां ह्या काही घटकांक हे घटक जे आसात जे वेगवेगळे, तांकां मूळ हें कितें आहा, तांकां पर्तगाळ मठ म्हणलें म्हण दुख्ख ना. तांगेलो मूळ हेतू हे जातीभेद नश्ट कर, बाकीचे देवळांतली समानता हाड, हें दुखणें आहा, हें नाका तांकां. पूण आतां त्या नाका अशें म्हणून ओपन येवंक शकना. हे जातीभेद नाका म्हण पर्तगाळी मठा वचून कोण सांगूंक शकना. तांकां सांगता जाल्यार आतां हें करता कित्याक अशें कितें तरी खुसपट काडप आनी हाडप. म्हळ्यार हे जे तूं प्रोग्रेसीव विचार मांडटा त्या प्रोग्रेसीव विचाराक सपोर्ट केन्ना केला काय पळय, प्रोग्रेसीव विचाराक सपोर्ट केला. आनी लुटारूच्या बाबतींत दुसरें सांगता कितें म्हणप तें. पयर सावथाच्या एक देवळांत कंप्लेन दिली की पालकेचे भांगर खाले म्हण. हाका लूट काय देश सेवा, सतीश भटान सांगचें म्हाका, लूट काय देश सेवा. देवळाच्या पालकेचे भांगर जे भक्तिभावान लोक डोनेट करतात त्या भांगराची भांगर चोरलें म्हळ्यार लूट मारली त्याची भांगराची असो जाहीर आरोप त्या देवस्थानाच्या कमिटीन काय खंय केला. ते तुमकां खंयचे ते खबर उरता विशय म्हाका खबर ना. ताजें कारण एक सांगता की म्हजो कुलदेव आसा न्ही तो कात्यायनी बाणेश्वर. ताका लागून गोंयच्या खंयच्याय देवस्थानाचो हांव महाजन ना. ताका लागून एकूण महाजनी म्हणून जो हें जातात न्ही तर त्या हाजे बाबतींत रिप्लाय करपाक की पालकेच्या भांगराचे पयशे म्हळ्यार भांगर खावप हे लूट काय देवसेवा. आणि हे जर म्हणले कोणी तर धार्मीक भावना तुगे दुखतली काय ना. ह्या बाबतींत पळय आसा न्ही आज चॅनल्स अवेलेबल आसात हे ताणी कोर्टामध्ये किंवा पोलीस स्टेशनार वचून तक्रार करची जशी हांवें केल्या जाहीर चर्चा अशी जर जाली काय ना जशी म्हणटले बाबा अरे खंयचें देवूळ तें खंयची देवळी तशें म्हणपाचें काय घातला. सतीश बाब तुम्ही मोहनदासान आता दोन प्रश्न उपस्थित केल्यात. एक प्रश्न तुम्ही म्हणले तशें की चर्चा करपाक सुसंवाद करपाक व्यासपीठ अवेलेबल ना. हें जे पळय हो जो पळय कितें इशू आसा न्ही, हांव म्हणटा गोंयान भितर वेगवेगळे पंथाचे 3-4 स्वामी आसात. ह्या प्रश्नाचेर काम करपी वेगवेगळ्यो संघटना आसात. तांणी समाज सुदारणेचे नदरेन देवळां आनी मठ हांणी कशे तरेन पावलां घालचीं. कारण अशे तरेचीं पावलां देशभरांतल्या मठांनी आनी देवळांनी घाल्यात. मोठ्या प्रमाणाचेर समाज सेवा चल्ल्या, मोठ्या प्रमाणाचेर गरीब लोकांची सेवा देवळां आनी मठ करतात. मोठ्या प्रमाणाचेर एक तरेचो नवो आदर्श देवळां आनी मठांनी देशान घालून दिला. गोंयान ती संकुचीत कांय जातीय वेवस्थेच्या पगड्या खाला उरल्यात. ती तातूंतल्यान कांय प्रमाणान मुक्त करची. तांणी इतलो पयसो तांचे कडेन येता. ताणें म्हणलें तशें आरोप जातलेच,
भांगरां चांदी हांचीच पालख्यो करप, मुकुट देवाचे चडान चड करात, घुमट्यो तयार करात. राजू एक मिनिट हांव फुडें आनी सांगता. हांव मातशें आनी 2-4 सविस्तर उदाहरणां दितां. भट लुट्टात काय ना हें ताणें मागीर सांगचें म्हाका. हांव काशीक गेल्लो समवेर इन 80 जयप्रकाश नारायणाच्या मुवमेंटा वेळार हांव काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनाक गेलो. हांव असो जनरली मानना, तुका खबर आहा म्हागेली देवा बाबतींत लिमिटेड भुमिका. तेन्ना हांव प्रयाग त्रिवेणी संगमार गेलो आनी त्रिवेणी संगमाचेर वतरीर म्हाका त्रिवेणी संगमा हांव बाबली नायक रमेश देसाय 4 लोक आशिल्ले. त्रिवेणी संगमाचे ते व्हड्यान ते पंडीत येतात देवगान. तूं खबर आहा काय खबर ना म्हाका. देवा दोन त्या व्हड्यांनी पंडीत त्या त्रिवेणी संगमाचे येतात आनी त्रिवेणी संगमाचेर येतरीर ते त्रिवेणी संगमाक तुका रावतात आनी थंय कितें करतात, थंय तुका सांगतात तुगे आवय आहा, तुगे बापूय आहा, तुगे कोण म्हणला मागीर ताका इतले शेरपेडी दी, ताका इतलो प्रसाद दी आनी अशें म्हणटा. आनी एक नाल्ल दिता हाताक जो गंगे सोडपाक, त्रिवेणी संगमा सोडपाक. आतां तो त्रिवेणी संगमा सोडपाचो नाल्ल जो आसा तो असो तो हांवें जेन्ना तो नाल्ल हातांत घेतलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो जवळ जवळ एक 25 वर्सां पयलीं नाल्ल. तो हालना बिलना काय ना, तो काळो कुट. ओके, म्हाका कळ्ळें, भोंवतोच कळ्ळें. ताका उलोवपा दी, ताकाय खबर आसा हें. ताकाय खबर आसा. नाल्ल तो उडयता आनी फाटल्यान घालून परत काडटा. बरें, ओके. पयशे घेता त्या नाल्लाचे आनी तो दुसऱ्या हातान दिता. बरें, म्हाका कळ्ळें. त्याच्या फुडें आनीक सांगता. ताजे नंतर तो बील दिता. जो पेडो ताणें दिलो ना तो पेडो तोंडान सांगता तुगे 1 शेर पेड्याचो प्रसाद तुगेल्या जाणटेल्यान दिलो. कळ्ळें म्हाका. ताका लूट म्हणना, बोंदस पळय, ताका ह्या पंडिताची लूट न्ही. बोंदस पळय, सतीश भट हो मृदू उलोवपी, तो कमी उलयता. ताकाय उलोवपा दिवया. ताकाय उलोवपा दिवया. म्हाका मुद्दो इतलोच की तो पंडीत लुट्टा काय ना. हांव तो इल्लो ताजो प्रश्न. तुका अनुभव आयिल्लो न्ही. हांव तुका ताजे फुडलो एक ज्वलंत म्हाका हें सांगता. आनी हांवें हाजो उल्लेख म्हज्या एकूण मुलाखती मध्ये हांवें केल्लोय बी की म्हाका काणकोणांतले अशे पुरोयत खबर आसात की जाणी पोर्तुगीज काला मध्ये जेन्ना पूल नाशिल्ले तेन्ना हुंवारांतल्यान पोवून वचून गांवडोंगरी सारक्या मल्लिकार्जुनाचे देवळांत थंय पुजा करून देवाक नैवेद्य करून उपाशी परत घरा येवन जेविले. ताका आमी काशी बी आमी कितें करया, आमी जी पळय हांगा जी जे आसा न्ही ताजेर आमी हें करया. पयस पयस जे कितें जालें काणकोणच्या पुरोहिताच्या म्हणून मुद्दम सांगता. तुका दुसरी हें खबर आहा, काणकोणच्या पुरोहितांतलो एकटो मनीस आंतरजातीय विवाह जालो, ताजें तर्पण कितें 12वो पुरोहितांनी खबर आहा. म्हाका एक सांग, हे आंतरजातीय विवाह केलो म्हण त्या मनशाचें तर्पण केलें, खबर आहा पुरोहित तेच पुरोहित न्ही. ते परंपरा सांग तुका पुरोहिताची. प्रयोगाच्या बाबतींत जर पळोवपाक गेले न्ही तर आमची पिढी सोडात, पयलींचे पिढेक सुद्दां काणकोणा मध्ये कितले आंतरजातीय विवाह जाल्ले आसात आनी ते आज प्रतिश्ठीत आसात. जास्त समज इवन मोहनदास बाबाक सुद्दां ताज्या वाठारांतली जर काही माहिती जर काडली जायत न्ही तर हे लक्षांत येतलें. आनी इवन ताका लागून जाती भेदाच्या बाबतींत जर आमी हे जर म्हणपाक गेले जायत न्ही तर हांव तुमकां सांगता हातूंतलें उदाहरण दिवया. म्हणजे जशी परिस्थिती येता न्ही तेन्ना कितले समाज बदलता, विशेषतः हिंदू समाज बदलता. तर आमकां खबर हें जें आसा न्ही अंदमान निकोबार बेट, तर ह्या ठिकाणी एकूण सगळी थंयची भायले वेवस्थेक लागून इनलँड चली किंवा चलो रोटी बेटी वेव्हार हो भारता कडेन जावून आशिल्ल्यान त्या ठिकाणी आतां थंय जाती मेळट्यो उरलेच ना. त्या ठिकाणी सगळो समाज जो आनी एक हें जावन गेल्लो आसा. गोंयांत काणकोणांतले हांव सांगता. आतां सांगा, आजकाल तुमकां की हे शिक्षण वाडिल्ल्यान चली आनी चले आज इतले फुडें हे जाले आसात की म्हजे काणकोणांतलो एकटो म्हजो फ्रेंड म्हाका सांगतालो म्हज्यो दोनी सुनो ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे आंतरजाती आनी आमी सगळे ताजे कडेन आमी सगळे हें करून घेतिल्ले आसात. ताका लागून खंय तरी एखादी गोश्ट समजा जाता आनी ती जर आमी जर बोट धरून जर रावल्यात न्ही तर समाज फुडें वचचो ना. 80तलीं उदाहरणां दिवन किंवा कोणें तरी हें करून तेन्ना केन्ना तरी ताजें तर्पण केल्लें तसो जर ताजे फुडें हांव सांगता की आज म्हाका असो तुमी सांगता आज मनीस एक खबर आसा की
ही सगळी सुदारणा जी जाली ती पचोवन तो समाज फुडें गेल्लो आसा, तो ते कुटुंब फुडें गेल्लें आसा. ताका लागून आमी अशें जेन्ना केन्ना पळय एखादी ही घेवन हें करता पळय न्ही, तातूंतल्यान समाज फुडें Exactly. हांव वता, ह्या समाज फुडें वतना आनी समाज ऑलरेडी फुडें गेल्लो आसा. तो मोहनदास तुकाणी म्हाका राविल्लो ना. हय बरें म्हाका सतीश फुडें बाब- गेल्ले ते फुडें गेल्ले ते आमी फक्त चर्चा सतीश करत बाब, आमी फक्त सतीश बाब, चर्चा करत ताणें आमी फक्त ताणें उदाहरण आमी दिलें. फक्त चर्चा करत ताणें उरल्या रावया आमी चर्चा करत रावया पूण समाज आमचे खातीर रावचो ना. सतीश बाब ताणें आनी उदाहरण आतां दिलें. आतां हांव मूळ वाजे येता. हय. पर्तगाळ मठांत तुमकां मठ असो शब्द विचारले जाता. आज तुमकां सांगता की पर्तगाळ मठ आनी खंयचोय गाजावाजा करनासतना गोंयामध्ये लोकविश्वास प्रतिश्ठान, नंतर कुडचड्यार आनीक एक संस्था आसा, बरोबर त्या संस्थेक डॉक्टर हेडगेवार हांच्या नांवान गोंयामध्ये जी विद्या प्रबोधिनी हेडगेवार संस्था आसा हांकां कितले फंड्स प्रोवायड केले आसात हे त्या संस्थांक विचारलें जाल्यार कळटलें. खंयचोय गाजावाचो स्वामी करना. म्हणजे आतां जी हें आसा बरोबर. आतां तुमी सांगतात हो मुद्दो की देवळांनी करचें कितें कितें तर ह्या बाबतींत म्हाका म्हणजे तर हांव तर अशें म्हणटा की हांव प्रजातीकच सांगलें हांवें की हांव खंयच्या देवाचो माजर ना. हय पूण त्या बरोबर आमी काणकोणाक म्हणजे सांगता की एक दोन अशी मंदिर संस्था आसात ज्याशी हांव रिलेटेड आसा. एक म्हणजे चावडी वयलें हें पोस्टाक लागून आशिल्लें तें मारुती मंदिर म्हणपाक ते पळोवपाक ल्हानशी 10-12 वर्सां पयलीं सुरू केली. पूण गेल्या 13-14 वर्षांमध्ये आमी ताजो एकूण थंय जो पळय हे फंड जो जमा जालो हातूंतलो जवळ जवळ 8 to 10% हो गोशाळा नंतर मागीर मेडिकल हाजे साठी तुम्ही मान्य दिला. करतात की देवळांनी तांचो जो पळय फंड येता लोकां कडल्यान जो पयसो येता देणग्यो येतात हो पयसो समाजाक आनी दरिद्री नारायण म्हणून जो पळय तांच्या भल्या खातीर तांच्या कल्याणा खातीर वापरपाक जाय. मेजर फंड हे तुम्ही मान्य करतात. तातूंतलो फंड जो आसा न्ही तो ताणी हें करपाक जाय. पूण त्या बरोबर मुद्दाम हांव तुमकां ऑल इंडिया आतां येदो आनी तूं ऑल इंडिया हाजेर आमी येवया. कित्या खातीर सांगता तर आज कारण सांगता मुद्दाम कित्याक करपाक जाय की गोंयची जी देवळांची परिस्थिती आसा आनी भायरची देवळांची परिस्थिती आसा वेगळी आसा. ताका लागून हाजे बाबतींत तुमी म्हणटा तशें सांगता तर हाजो पयसो समाजा ह्या साठी हें करपाक जाय. तुमची मागणी म्हाका मुद्दम हें आसा. काही देवस्थानांनी त्या बाबतींत इनिशिएटीव घेतला अशें म्हजे कानार आयलां. पर्तगाळ मठाचें जें खबर आसा तें हांवें सांगलां. जी एक ल्हान प्रमाणामध्ये आमची 2-3 थंय ज्यो मंदिर संस्था हें आसा किंवा करमल घाट मारूत जो हें आसा गणपती आसा ते आतां गोशाळेसाठी मदत करतात. म्हणजे हे हांवें मुद्दाम हें सांगलें कितें देवळां म्हणटात. हय. सतीश हां, हां. बाब करमल घाट ऐका एक कोट्यांनी रुपयाचो व्यवहार आसा. राजबाब एक सांगता हय. म्हाका उलोवपा दी काणकोण सांगलें तूं खूब उलोवपाक दिला. करमल घाट हें देवूळ आनी महाजनी एकठांच ना ना बरोबर ना एक मिनिट राव, म्हाका उलोवपा दी. म्हणून हांवें पयलीं तूं सांगलां. गेले पयलीं तूं जो हें म्हणलं पळय ती रस्त्यार आशिल्ली पोस्टा कडेन मुखार हय, ती ल्हान देवळां. ल्हान देवळ न्ही ती देवळ न्ही. ती- पूण ती हांवें- मंदिरां कोणें हाड बसयले हय, जसो कळ्ळें. जशे बाकीचे पण म्हाका आमी मुद्द्या कडच्यान भरकटत वतात. आमी मुद्द कितें लुट्टात काय ना. आतां लुट्टात काय ना म्हळ्यार हांव आनी एक एग्जांपल दिता तुका. ना हांव आनी एक एग्जांपल दिता. तुवें तें सांगलें की एक एग्जांपलां तुवें सांगलें. दुसरें एक देवस्थानान आपल्याली जमीन बेकायदेशीररित्या प्लॉट केले आनी प्लॉट करून ताका खबर आसा की ते प्लॉट करतरेर ती जमीन ताज्या नांवार जायना. नॉटरी माऱ्या व्हेले आनी नॉटरी माऱ्या सेलडीड केली. ताका खबर आसा की नॉटरी माऱ्या सेलडीड करना, सेलडीड सब रजिस्ट्रार माऱ्या करूं. आतां हाका त्या भाविकांक किंवा त्या जे कोण ते लोक आसात त्या लोकांक म्हणजे गरजवंताला अक्कल ना म्हणटा तांकां लुटोव म्हणना. आतां हें लुटले सर म्हणली फाल्यां कोणें तिसऱ्यान तर देवळाचेर धार्मीक भावना सतीश बाबा सारकेल्यो दुखतल्यो. कित्याक अरे 2 गजाली तुमी लक्षांत धरना. देव आनी देवूळ हातूंत फरक आहा. देव कांय करना. आतां मल्लिकार्जून देव, दामोदर देव, केशव देव हे भायरून चोडतात रे. हे कितें करतात ताजी ढाल मुखार करून ही कमिटी चोरता, ही कमिटी लुट्टा आनी ह्या कमिटीक म्हणल्यार तांगेले अशे जे कोण आसा पळय तांगे भावना दुखता. बरें ओके ताका हांव ताजे म्हऱ्या वयता. सतीश बाब हो आरोप सर्रास जाता आनी गोंयान भितर ह्या आदीं पोलीस तक्रारी जाल्यात, कोर्टान केसी गेल्यात आनी आंदोलनां जाल्यात की मोठे मोठे प्रकल्प उबारतात ते पयशे खातात. देवळाच्या नांवान जे पळय कितें भांगर वापरतात तातूंत भितर भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप जाला. सो ह्यो ज्यो पळय कितें सो कॉल्ड देवळाच्या भक्तीन तयार जाल्ल्यो मॅनेजींग कमिटी आहात
तांचो वेव्हार तुका गोंयान भितर चोख आसा असो दिसता? मुळात तुम्ही सांगता तश्यो तक्रारी बी हांवें पयलींच सांगलां की एकूण गोंयच्या खंयच्याय हें नाशिल्ल्यान ह्या तुमी सांगता पळय न्ही ताजी खंयचोच एक ऑथेंटीक हे बाजू म्हजे कडेन ना. पूण त्या बरोबर हांव तुमकां हेंय म्हणूंक शकत की आमी बरेच वेळा कितें करतात जे देवबळे मन सारके की देवान पळोवन घेवची रे तांकां ह्याय बाबतींत तेच म्हणटलें केस घालनासतना देव पळोवन घेता दत्ता सादी गजाल. तुम्ही देव बोळी लोक हाज्या म्हणपातले दत्त मरे दत्ता देव पळोवन घेतलो, पाटकाचो राम पळोवन घेतलो किंवा बाकीचे देवळाचे पळोवन तेन्ना ना. पूण तेन्ना तुमकां तुमगेले हित संबंध बाकीचे म्हळ्यार तांकां ती ढालकन देवाचे ढालकन केस घालू. आतां तुवें म्हणलें तुजे हेजे प्रमाणे देवबोळे हातूंत देवबोळेपणां ना, हातूंत तुमगेलो आहा की देवाच्या नांवान तुमी वयल्यान देवबोळेपण दाखयता. म्हणजे तूं म्हणजे हांवें जेन्ना पळय तूं कितें म्हण करता तुका जाय तितलेंच कन्विनियंट तातूंतल्यान काडटा. परतगाळ म्हणटा बद्दल हांवें सांगलें जाल्यार त्या बाबतींत निदान काय ना केलें जातलें अशें म्हणपाचें सौजन्य तूं दाखयना ना मुद्दाम त्या हय. तर म्हाका मुद्दाम म्हाका एक याद जाता. एक राजान खंय एक देवाचो गर्भकुडी ही दुदान भरपाची ठरयली आनी सगळ्यांक हालें दूद हाडून घाला रे. खूब जाणांनी म्हणलें कितें उदक घालून व्हरया. पूण त्या बरोबर कांय जाणांनी म्हणलें कितें ना दूद घालपाक जाय. आतां तुमी म्हणटा कितें अरे तें पिसो मरे ताणें हें दूद घालना उदक घालाय कितें. पूण जाणें पळय दूद घालें ताणें म्हणलें कितें सगळ्यांनी जरी उदक घालें तरी सुद्दां हांवें जें दूद घालें ताका लागून खंय तरी त्या उदकाक धवेपण आयलो जातलो. आनी आज समाजाक आमी तेंच करपाची गरज आसा. आमी बरें कितें तें जें कितें बरें आसा पळय न्ही तें हायलायट करया. आनी अशा प्रकारे तें तांणी बरी गोश्टी चल्ल्यात हें दाखोवया. आज मुद्दाम येदो तुमी म्हळ्यार किंवा देशाचें उलयनाका. म्हाका दिसता की गोंयांत जशीं गोंयांतलीं देवळां ही कितें आतां स्वायत्त आसात टू सम एक्सटेंट. स्वतंत्र म्हणपाक कारण हें आसा माजनी एक्ट ताका लागून एकूण देवळांचे सगळे वेव्हार आर्थीक सगळे सुदैवान म्हणटा हांव गोंयां आसा. आनी तुमी सांगतात जी पळय तुमी म्हणटा पळय अशें तुमी ज्यो म्हणटा पळय ज्यो सुदारणा पळय तुमी सुचयतात त्यो सुदारणा स्वागतार आसात. आनी ताजे जे पळय हें आसा पळय इम्प्लिमेंटेशन हें करपाच्या बाबतींत पळय न्ही गोंयच्या पळोवपाक जाल्यार नाल्यार हे सगळे महाजनी जे आसात न्ही हे कोण आसात गोंयकार आसात न्ही. तर तांणी तांचे जे कितें जे कोण जांचे ते पळय महाजनां त्या बाबतींत दबाव तांणी निर्माण करपाक जाय. परत त्या प्रश्नाचेरच येता हांव. दत्तान जर म्हणलां देवळां आनी मठ लुट्टात, पुजारी लुट्टात, तुमी हाजेर छाती ठोकपणान सांगूं शकतात? म्हाका तुजे कडेन स्पेसिफीक शब्द जाय. पुजारी देवळां आनी मठ लुटनात एक म्हाका तुजे कडल्यान वाक्य जाय. हय हांव नक्कीच सांगूंक शकता की पुजारी आनी मठ हे देवळांक लुटिनात, देवळां लुटनात, लोकांक लुटिनात. लोकांची जी श्रद्धा आसा त्या श्रद्धेच्या प्रमाणेच लोक दान दितात. हय आमकां आनी तस दान दितात. म्हणजे मुद्दाम कितें पयर मदें कोणा मोबायल दानपेटी मध्ये पडलो हे काय ना एखादो सारको कितें म्हणणार अरे ना देवानच तो कदाचित ताका देवा तो हें आसतलो. कारण खूब वेळार म्हणटा आमगे जर जुनें चप्पल जर कोणें चोरलें तें आसूं रे बरें जालें किरगळ गेली म्हणटा ते. तर ताका प्रत्येकाची जी एक आसा. सतीश भट बाबान सरळ सांगलां देवळां मठ हे लुटनात, लोक श्रद्धेन जे कितें घालतात पयशे तो तांचो. हांव पळय म्हाजो मुद्दो तोच. देवळांक जो श्रद्धेन पयसो घालतात ताजे भांगर करून मागीर भांगर नाच करप हाका तो लूट म्हणना, ताका ती अडचणीची ठरता लूट म्हणून. म्हाका देवळांत भावीक डोनेशन दितातच, ज्या बाबतींत जी कितें पळय हें आसा पळय न्ही जी पळय आवश्यक पळय जी कारवाई जी आहा न्ही ते म्हणल्यार तुमगे भावना दुखतात, तुमगेली भावना दुखतात. आतां हांवें तें जमनीचें उदाहरण दिलें. जमनीची जमीन जर अशी विकता तुमगे भावना दुखता रोखड्यो.
कित्याक ताचेर वाद करपाचो प्रश्न ना तूं ना भावना इतली उचंबळ तुमगे वयर आसा फक्त की तुमकां डिबेट करपाक भंय दिसता फक्त ना फक्त ते एक हें करून दित बरें हाजेर कितें जे एक्शन आसा न्ही ती घेवपाचे दृश्टीन फुडें कितें जालां तें जावपाक फक्त हाजेर सांगून वादे 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 जायते कंठशोष जातले. बरं सतीश बाब पळयात, दत्ता नायक हो सर्वसामान्य सादो मनीस न्ही, साहित्यीक विचारवंत तो, ताका केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. भाशा साहित्याच्या बाबतींत तसे खूब लोक मराठीन सुद्धा महाराष्ट्रांत कमी बरोवपी ताजी पुस्तकां वाचल्या. हांव तुका कितें म्हणटा की चर्चा करून अशे तरेचे एक सुदारणेचो एक नवो मार्ग खुलो करून दिवपाचे बदला तुमी पोलीस स्टेशनाचेर डायरेक्ट वचून तक्रार करतात. हे खंयच्याय सुशिक्षीत बुद्धिमान मनशाक खटकतलें. तुमी वादच बंद करतात. फाल्यां ताका 10 कडेन तक्रारी घालप, ताका उलोवपाक दिवप ना, ताचे लोकांक करप. सगळ्यांनी जे फानी जे कितें सनदशीर मार्ग जो आसा तो हें केल्लो आसा. सनदशीर मार्ग चर्चा करप ना, सनदशीर मार्गान हें केल्लें आसा. आमी तसल्या ह्या बाबतींत जाल्ले ती नजीकच्या काळांतली 2 हें पळोवया. एक आतांचे हे सगळे त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनाचेर फक्त कंप्लेंट जाल्यात आनी लोक शांतपणे हाजेर सरकार कितें करतले हाजेर फक्त वाट पळयता. पूण काही म्हयन्या पयलीं जे पळय आमकां खबर आसा की सुभाष वेलिंगराच्या बाबतींत जें जालें त्या वेळार अक्षरशा सगळे जनमत हे हातूंक रस्त्यार आयले, है की ना. तर अशें काय आमी करूं ना आनी आमी करचें ना. सुभाष वेलिंगराचे पोलीस कंप्लेन जाल्यो, फुडें कितें ताका आपोवन व्हेलो, थंय कितें जालें ना. न्ही ताजे पयलीं तूं सुभाष वेलिंगरान स्टेटमेंट केल्लो. आमी जें कितें केलां तें सनदशीर मार्गान आमी केलां तें सनदशीर मार्गान केलां. तुमी मुद्दो आयकुपाक तयार ना. हांव पयलीं तें सांगता. देव आनी देवळां, देव म्हणटा तो मूर्त स्वरुपाक आहा, थंय मुर्ती आहा आनी तो कांयच करना. देव कांय करना. जो देवा नांवार हो वेव्हार चलता, जो तो वेव्हार चलता हो देवा नांवार कांय कमिटी करता. देवळ लुट्टात हाजो अर्थ असो देवा नांवार जी कमिटी आहा ही लुट्टा. ही लुटले जाल्यार तांगे भावना आनी तें जर म्हणत तांगे भावना दुखतात आनी ते सनदशीर मार्ग म्हणटात. वेलिंगराच्या बाबतींत म्हणटा वेलिंगरान चर्च लुट्टात किंवा चर्चीक अंधश्रद्धा आसा अशें म्हणलां. वेलिंगरान पर्टिक्युलरली सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणलो. हांगा अशें म्हणलां पर्तगाळचो राम मंदीर किंवा दामोदर देव हो लुट्टा किंवा तो हें करता अशें कोणेच दत्तांत कांयच म्हणलां. देवळां म्हणजे कितें, देवळां चलोवणारी कमिटी. पूण तुमकां सोयीस्कर रित्या देवाची डाल मुखार करून ह्या कमिटीचो भ्रश्टाचाराक पांगरून घालपाक लेपोवपाच्या लेपड काडपाचो. आनी तुमी मागीर म्हटलें वादे कंठशोशा न्ही, ही फॅक्ट. आनी हो फॅक्ट तुमकां लोकां मुखार आयलो नाका. सो मागीर कितें जाता अशें 4-5 आतां दत्त नायकाक परवडटा की केस घातली किंवा ते कोर्टान गेलो हें गेलो. सादारण मनशाक ती परवडनी. म्हणजे सादारण मनशाचें तूं तोंड बंद करता, तुमकां ते सत्य आयिल्लें नाका लोकां मुखार म्हण. आनी हें पयलीं सान चल्लां. तुकाराम महाराजा सान चल्लां. 62 वर्सां जालीं. लोकशाय आनीक घट जावपाक जाय, लोकांक उलोवपाक मेळपाक जाय. अशे तरेची देवळां संस्था वेगवेगळे जे पळय कितें आमची धार्मीक भावना ताजे संदर्भांत आनी श्रद्धा ही घुसळण जावची हाजे बाबतींत कांयच. आनी आतांय पळय आसा न्ही दत्ता नायकान पळय आसा न्ही आपली भुमिका मांडची आनी ते मांडटले. हांव तुका तेच म्हणटा. तुमी चर्चेक येवपाक जाय, लोहिया मैदानाचेर चर्चा करात, एका मोठ्या व्यासपिठार येयात. थंय देवळाचं कार्य कितें, मठाचें कार्य कितें, श्रद्धा म्हळ्यार कितें. श्रद्धा म्हणटा ती घट स्थायीक नासता, ती ठरावीक काळान ती बदलता. तातूंत भितर वेगळे वेगळे बदल जावपाक जाय. श्रद्धेचो वेगवेगळो अर्थ येवपाक जाय नवो. तो तुमी काडपाक दिना तशें तुमकां दिसना? ना तशें काय ना. म्हाका तरी दिसना. कारण कितें हांवें आतां पयलींच सांगलां की दुर्दैवान किंवा अशें म्हणया की अशें प्लॅटफॉर्म पळय आसा न्ही उबे करप ही हाजी सुद्दां जबाबदारी तुमी घेतले फुडाकार. कोण घेता? तुमी घेतले फुडाकार. तुमी फुडाकार घेवन अशे तरेचे देवळां मठ हांचे संदर्भात जे पळय कितें परिवर्तन जावपाक जाय ताची चर्चा करपाक तुमी फुडाकार घेतला. आज जे पळय तातूंत जे पळय प्रातिनिधीक आमकां उदाहरणां जी हांवें सांगली ती आमी हायलायट करून त्या ठिकाणी बरोबर बारीक देवळां आनी मठाची गोंयची संपत्ती कितले 1000 कोटी आसतली सांगात.
तुम्ही आता पळय तुम्ही एका मठा कडेन संबंधीत तुम्ही मठाचो व्यवहार जाणात तुमची ना, श्रद्धा आसात हांव फक्त तुमची मठाच्या श्रद्धा आसात, श्रद्धा मठाच्या आसात. खंयच्या व्यवहाराशी हांव संबंधित ना. कितले हजार कोटी आसतलो मठाची तो मठाचो व्यवहार? प्रतिनिधी ना. 1000 कोटीचो सोड कळ्ळें. माझे मत अशें की जर गैरव्यवहार जाता किंवा थंय डोनेशनाच्या बाबतींत तुम्ही आनी- नाही, तुम्ही- तुगेले- तुम्ही पळय, आता हाजे- मठ आनी पळय, मठ हय. आनी देवळां आसता ती बाबा हय. एक मठ आनी देवळां डोनेशन दिना हें हांव मान्य करना. म्हाका खबर आहा दामोदर विद्यालयाक दामोदर देवस्थानान जमीन दिला बाकीच्या हाका जमीन दिला हें कोण नाकारना पूण हाजे बरोबर अशें आहा की मोहनदास हांव समज एक काही बरें काम करता आनी काही वायट काम करता तें वायट काम काडोवपूच ना. त्या वायट कामाची आमचे- तुम्ही तें ताका मोहनदास, करता. आमचे जर कार्यावळीचे- देवळांत जातीभेद चलता मठांत जर जातीभेद चलता तर ताजेर उलोवपा जाय. बरें, ओके. मठ एक बरी करता हाजो अर्थ असो जालो ना हाजो अर्थ असो जालो की फाल्यां एक खंयच्या स्मगलरान खंयच्या अतिरेक्यान डोनेशन दिलें म्हणटा तो बरो जालो. बरें ओके बाकी आमचे सगळें जिंकलें. कार्यावळी तो डोनेशन दित मोहनदास न्ही मोहनदास तो स्मगलर डोनेशन दिता तो मटक्यावर डोनेशन दिता. आमचो वेळ सोंपलो तूं निमाणें तुका हांव उलोवपाची संद दिता निमाणें तुजो एक स्टेटमेंट म्हाका जाय. निमाण स्टेटमेंट म्हणजे इतलंच की देवळां मंदिरां जी आसात ही समाजाक घडवणारी आणि बिघडवणारी व्हेरी नायस घडोवणारी म्हाका आवडलें मागीर अशी दोन्ही प्रकारची केन्ना आसूं शकता. जर कमिटी जर व्यवस्थित जर जाली एक्झॅक्टली जाल्यार तें घेता. Thank you. म्हणून Thank you. म्हणून त्या बरोबरच कितें की जो एक म्हाका सांगपाक जाय की देशभर गव्हर्मेंटान जी एक देवस्थानांची एक दुर्वेवस्था देवस्थान मॅनेजमेंट गोंया मध्ये जसो आसा ताच्या जो एक स्वायत्तता आसा अशी देशभर बी अशी स्वायत्तता जर दिल्या ती तर प्राचीन काळापासून आमची देवळां आमचे हे ज्यो धार्मीक संस्था ही त्या ठिकाणी गुरुकुलां चलयताले त्या ठिकाणी बंद पडले न्ही ते आदलो इतिहास नाका आनी ही आमच्या कार्यावळ आतां सोबत आयले मोहनदास ह्या चर्चेंतल्यान हांव जर कितें टेक अवे घेतलें अशें की अशे तरेचे पुलीस कंप्लेन करप झुंडशाही करप आवाज बंद करप हो न्ही. आमी गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जालीं आमची लोकशाय जर वाडटली जाल्यार गोंयच्यो संस्था वेगवेगळ्यो जंय भरपूर पयसो आशिल्ल्यो जमनी आशिल्ल्यो हांकां लोकांचें उत्तरदायित्व कितें हें सांगचें पडटलें. आज ना जाल्यार फाल्यां हें सांगचेंच पडटलें. म्हाका दिसता तें जेन्ना सांगनात तेन्ना अशे तरेचो कोण तरी एक विचारवंत मुखार येता आनी तो आरोप करता. हो आरोप जर फुडाराक जावचे नासत जाल्यार म्हाका दिसता खुरेपणान लोकशाही मार्गान चर्चेक मुखार वचपाचें उत्तरदायित्व ह्या सगळ्या संस्थांक दाखोवचें पडटलें. सतीश बाब तुमी आज मुद्दम इतले पयसल्यान चर्चेन वांटेकार जाले धन्यवाद. मोहनदास तुंय सदांच्या नेटान खडगाटपणान वावुरलो तुकाय हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.